समाव सगलो लोक आतां आवाज कोताय की गोंयांत गोवा आमचें ट्युरिस्टांक मार घाता, ट्युरिस्टांक त्रास करता अशें म्हूण आवाज चलता हे दिसांनी आनी थोड्यो व्हिडियोय बी सर्क्युलेट जाले. सो फायनली अशें चल्लें जालें म्हाका दिसता गोंयचे ट्युरिजमाक बरो एफेक्ट जातलो. पूण हें कित्याक जाता हें आमी चोवपा जाय. आतां ती अंजुना केस जाली हे दिसान, ती सारकी पेपराचेर हायलायट जायत आसा. नाव आमकां पयलीं पुलिसान दाखयलें तें एक आनी आतां व्हिडियो रेकॉर्डिंग दिसल्यार दुसरें दिसता. तो कोण भुरगो वेटर कोण तो तेका हॉटेल मॅनेजमेंटान सांगलें खंय वच आनी ते थिंग ते ट्युरिस्ट स्विमींग पुलाक बसून कितें करताले विच इज इलिगल. तांकां सांगलें म्हूण ट्युरिस्टान पयलीं तेको धरून दिले. मागीर तो भायर गेलो कडेन भायल्यान वचून तेका मारलो. हें सारकें व्हिडियोचेर दिश्टी पडटा. मागीर ते सगळे एकठांय जाले आनी आय थिंक ही नॅचरल टेंडन्सी भायलो कोण येयलो आनी आमगे एक मनशाक मारलो, लोक सगळे एकठांय जाता. भायलो आमी मारतलो दाखयता म्हणटा सगळे एकठांय जाताय. थिंग गोंयकारान चोयलें की हे ट्युरिस्ट हे भुरग्याक मारताय ते आनी मागीर तेंगे फोर्स चड जालो आनी ट्युरिस्टाक मार पडलो. सो ट्युरिस्टाक मार पडलो तें पुलिसान ऑफेन्स रेजिस्टर केलें तें सारकें आहा. कित्याक फाल्यां गोंयकार सगळे एकठांय जावन ट्युरिस्टाक मारतलो हें कायद्याचेर ना. पूण ट्युरिस्टांनी पयलीं चोवपाक जाय तुमी आमगे गोंया आयले तुमच्यान लोकांक मारूंक जायना न्ही. सो पुलिसान तेंचेर ऑफेन्स रेजिस्टर करपाक जाय. अदरवायज जातलें कितें गोंया लोक येतलो आमकां मार घातलो पुलीस तेंचे वाटेन वयतले आनी आमी मागीर न्हिदतले हिंगा. हें जावपाक जायना. पुलीस आर हियर टू प्रोटेक्ट लोकल पीपल फर्स्ट. पुलिसान आमगे लोकांक पयलीं प्रोटेक्ट करपाक जाय. आनी असलो आवाज जाला की गोंयांत कितेंय चलता म्हूण. भायर ट्युरिस्ट येता ते समजता की गोंया येयलो गोंयकारांक मारले आनी पुलिसान गेले जाल्यार कितें पचता म्हूण. देखून हें जालां. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पुलिसांनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय एगेन्स्ट ऑल वायलेटर्स जावं गोंयकार जावं भायले. आनी एक दोन दीस पयलें ओल्ड गोवा कितें प्रॉब्लेम जालें. ते सेक्युरिटी गार्ड आहाय ते ट्युरिस्टांक सांगताय ह्या टायमार भितर वचपाक जायना कित्याक टायमींग दिल्लें आहा इगोर्जे भितर वचपाचें उमकोच. ती उकसार येयलें तें जोत घेता आनी ते सेक्युरिटी गार्डाक मारता. पुलीस एनसी रेजिस्टर करता. अरे ट्युरिस्टांनी येवपाचें आनी जो तर सेक्युरिटी गार्डाक मारपाक लागले कॅश सेक्युरिटी गार्ड केस काम करतले हेजेर पुलिसान एक्शन ना. आतां तेका तर ते कोणें ट्युरिस्टाक मारलो जाल्यार ऑल इश्यू जाता आसलो. सो वेन ट्युरिस्ट मिसबिहेव पयलीं एक्शन घेवपाक जाय. भायर मेसेज पावपाक जाय गोंयांत ट्युरिस्ट यो बरे भाशेन राव बरे भाशेन जेव बरे भाशेन एन्जॉय कर आनी वच म्हूण. पूण हिंगा दादागिरी चलपाक ना म्हूण. पूण हें गोंयांत चलना आनी हेका कारण आहा. आयज गोंयांत आमचे पुलीस फोर्स कंप्लिटली इदर दे आर इनएफिशियंट ऑर दे आर करप्ट. हायकोर्टान पेटिशन चलता. आय थिंक काशिनाथ शेट्टीन घातलेलें की गोंयांत मडको बंद करचो म्हूण. हायकोर्ट ऑर्डर आहाय. पूण गोंयांत एक स्पॉट ना मडको चलना तो. सगळ्याक गोंयांत मडको चलता आनी मडको चलपाक शकना विदावट पुलीस प्रोटेक्शन. कित्याक हें सगळ्यांक लिंक आहा. पुलिसांक पावता मडकेकारांक सगळ्यांक पावता पूण मडको चलता. हांव मडके एग्जाम्पल कित्याक दिता जो तर ऑर्गनायज क्रायम तर ऑफिशियली पुलीस प्रोटेक्शनाचेर चलता लोकांक दिसता गोंयांत हेंको मडको बंद करपाक जायना आनी कितें बंद करतले हें सगळ्यांक एटिट्यूड जाला. सो सरकार तर हें आहा आनी हायकोर्ट शूड नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन पुलीस रिपोर्ट. हायकोर्टान तर एक इंडिपेंडंट कमिटी काडपाची आनी धाडपाची बाबा वचोन चॅक खंय मडको घेता जाल्यार आनी आहा जाल्यार पुलीस ऑफिसर्स इन दॅट ज्युरिडिक्शन एक्शन शूड बी टेकन बाय हायकोर्ट एगेन्स्ट ऑफेंडिंग पुलीस ऑफिसर्स. तेन्ना तारा पडलें कित्याक मडको तो गव्हर्मेंटाक जायो लेट इट बी रेग्युलरायज्ड लीगल करून. बट इल्लीगल आहा तें पब्लिकली करप म्हळ्यार आवाज लोकांक दिसता की बाबा कितेंय चलता म्हण ह्या राज्यांत. इधर मडका शूड बी टोटली स्टॉप्ड ऑर इट शूड बी रेग्युलरायज्ड. दॅट द वे आय वूड लुक एट इट. आतां दुसरें आहा हांव आदवोगाद जालें तेन्ना गोंयांत आमचें क्लियर कट डेफिनेशन पुलिसान सुवातेर आदवोगांगे सुवातेर. अनफॉर्च्युनेटली आय एम सॉरी टू से दीस आतां गेले ते 15-20 वर्सांक अशें जालां की आदवोगाद आनी पुलीस नेक्सस इन एवरी पुलीस स्टेशन आयज पुलिसांतले आदवोगाद म्हूण आहाय. ऑफेन्स जालें पुलिसांक रेजिस्टर जावन येयलें रोखडोच पुलीस ऑफिस कोण आहाय तेंगेले आदवोगादांक फोन वयता आनी ते एक्युजा सांगता अमको आदवोगाद काडपाक जाय. मागीर सगळ्यांक ताऱ्यापट म्हूण मागीर तो आदवोगाद कोर्टांत उबो पुलीस स्टेशनांत उबो मागीर मनी एक्सचेंज जाता आनीक हे भाशेन केस तुका ट्रायलाक पावता आसतना फेल जाताय. कित्याक थिंगाच पयलीं सेटल कोताय पुलीस आनी एडवोकेट. आय एम सॉरी टू से दीस बट दीस इज द रियलिटी. तूं खंयच्या पुलीस स्टेशनार वचून चोयाय कोण आदवोगाद बसून आसताय तेच आदवोगाद तेंच बेल घेताय तेच ऑफेन्स चलयताय
ते पुलीस फितूर आहे आणि सगळे केसो पाळ घाताय स्टार्टिंग. दॅट इज वाय गोंयांत हे कन्विक्शन रेट इज लो. नाव दिस हॅज टू बी स्टॉप्ड. Police, why should police decide who the lawyer should be for the accused? आणि आतांच गेले ते 15 ते 20 वर्सां जाला. हेजे पयले आमी आदवोगाद कोण पुलिसां स्टेशनाक वचनासले अनलेस फॉर ऑफिशियल वर्क. आतां ना दिसूयभर पुलीस स्टेशनाक. This sort of illegal nexus between police and lawyers should be stopped. Very sad thing it is, but I am saying that I am hoping that someone will react to this. And if यांतोच कोण दिसता सारखे ना पुलिसांक तर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय मुगे लक्षां यो. I will show you who are the advocates and who are doing all this. And I don't have to show. You can see it if you check, if you stand in the court one day. Who are the advocates who come regularly for such sort of bills? Excellence जावपाक दिवपाक जायना. This is grossly unfair to the people. की केसीस कोर्टान तो सेटल करता, पुलिस स्टेशन तो सेटल जाताय, ज्यूज आनी काम ना. चार्जशीट घाता आसतना डिफेक्टिव्ह घाताय. एश कोताय की बाबा तो चोर आहा तेका बर डिफेक्ट दोताय हितून चार्जशीटांत डिफेक्ट दोताय आनी मागीर आदवोगाद क्रॉस कोताय आनी सगळी केस फेल जाताय. इट कांट बी लायक दॅट. पुलीस इन्स्पेक्टर इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर जावपाक जाय. सो हे आमच्या गोंयांत चलता. आनी आयज सगळ्याक आवाज जाता ट्युरिस्टांक मारले म्हूण. ट्युरिस्टांक मारूं न्हय, कोणाक मारूं न्हय, हें ट्युरिस्टांनी मागून घेतलां. आनी हें स्टॉप कोतो जाय. हें जावपाक जाय की गोंयांत पुलीस आमचे पुलीस आहाय ते सारखे चलयताय म्हूण. पूण गोंय आज अशें जालां की गोवा हॅज बिकम ए रिफ्यूज फॉर ऑल क्रिमिनल्स. कोण भायल्यान चोताय तांकां आतां तुमचो येयलो जाल्यार तांकां भायर सावन पुलीस येताय गोंयांत धुताय आनी वताय तांकां. सगळ्या चोरांक दे हायड इन गोवा. सगळे लिपूंक गोंया येताय. पयलो एक चार्ल्स सोबराज म्हूण एक 30 years बॅक तें सेलिब्रेटेड इन्सिडंट जाल्लें. आतां सगळे चार्ल्स सोबराज खूंय ऑफेन्स जालें गोंया येवप लिपप. ना हें जात कित्याक आवाज आहा की गोंया पुलीस कितें जाल्यार कितें चलता म्हूण एक्शन घेनाय म्हूण कोण. आनी दुसरे गोंयांत तुवें ऑफेन्सांक कोत्ताय बिकॉज आवाज जाल्लो आहा गोंयच्या पुलिसांक कोडे इदर यू बाय द पुलीस ऑर दे आर इनइफेक्टिव्ह म्हूण. दीस इज द सिस्टम. सो म्हाका दिसता की आमचें तर कितें बरें जातलें. ही गोंयांत पयलें लॉ एनफोर्समेंट शूड बी स्ट्रीमलायन्ड. पुलीस ऑफिसर्स कोण आहा तेंचें प्रमोशन शूड डिपेंड ऑन कन्विक्शन्स. टेस्ट डिटेक्ट केले म्हणून ते डिटेक्ट चोरा सांगलो दोलो तो बरो आहा पूण चोरा भितर घायला मर्डरा भितर घायला हें पयलीं चोवपाक जाय. कन्विक्शन ना दॅट ऑफिसर मस्ट गेट मायनस पॉयंट्स. तेन्ना थाऱ्या पडटलें. नो कन्विक्शन नो प्रमोशन. हें सरकार करपाक तयार आहा ना. आनी मागीर आवाज कोताय गोंयांत कन्विक्शन जायना. सो म्हाका दिसलें की आमच्या गोंयांत आतां कांय क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स क्रिमिनल एनफोर्समेंट कांय सारकें ना. आनी ऑर्डिनरी लोक आहा तो आमगे गोंयकार ते त्रास जाताय. पयशे दिले बगर ऑफेन्स पुलिसेन रेजिस्टरूच जायना. दॅट इज अ जनरल कंप्लेंट. अनलेस ती मोठे ऑफेन्स जाल्यार बारीक ऑफेन्स पुलिशेक गेल्यार तूं वयल्यान त्रास करून पुलीस धाडायन दवरता. दॅट इज नॉट फेअर. आनी हांव मागता सरकारा लागीं की बाबा तुमी हेजेर कितें लक्ष घालचो म्हूण.